प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 18वा विसवोर वोड 1 ते 8 पर्यंत. लूक चॅप्टर 18 वर्सेस 1 to 8. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सदांच मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वोपार सांगली. एका नोगरांत कोण एक निधीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडाय नासली. आनी त्या नोगरांत कोण एकली विधवाय आसली. ताचेशी येवन येवन ती ताका ओशी मागताली, नियाय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवाड. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकूंक ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडाय हांव धरिना खरो. तरी पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिका नियाय करून दितलो. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव खातेली. सोम्यान फुडें म्हणलें, तो खोटो निधीदार कितें सांगता ताका चीट दियात. तर देव आपणाक दीस रात उलो मारलेल्यान आपल्या विचलेल्यांक सोंसणीकायेन कान दिवचो ना आनी तांचो नियाय करून तांकां निवारचो ना? हय, हांव तुमकां सांगता, तो बेगीनच निवारतलो. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेवतलो काय? प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी शिवर्तमान जें आतांच आयकलां तातूंत जेजू एका विधवा बायल आनी नितीदाराची एक वोपार आमकां शिकयता. आनी भाव भयणीनो, आमी बारीक चोत्रायेन ही वोपार आयकला जाल्यार, आयचें शिवर्तमान आयकलां जाल्यार जेजू आमकां शिकयता कशे भाशेन आमी भावार्थ घेवन मागणें करपाक एकदम गरजेचें. भाव भयणीनो, खूब लोक मागणें करता. खूब लोक ज्या भाशेन एकामेका कडेन उलयता तेच भाशेन देवा कडेन उलयता. पूण देवा कडेन उलोवपाक आमचे भाशेन आमी एकामेकाक उलयता भाशेन आमच्यान करूंक जायना. कित्याक देवा कडेन उलोवपाक आमकां जाय ताज्या उतराची सजमणी. म्हणटच भाव भयणीनो, जो कोण देवा कडेन येता आनी देवा कडेन मागणें करता, देवा बरोबर उलयता, ताका जाय उतराची सजमणी आनी तें उतर आपल्या काळजान रिगून धरून आनी तें उतर देवा कडेन पोत्तून उलोवंक. खूब पाटी भाव भयणीनो, आमी खूब काणयो सांगता देवाक, अशें जालें तशें की देव नको आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें देव सगळें जाणो. पूण भाव भयणीनो, देवान एके भाशेन एक रीत फावो केल्या, हो एक रीत घडोवन हाडल्या, ज्या भाशेन आमच्यान ताचे बरोबर संबंद धरूंक जाता, ज्या भाशेन आमच्यान ताचे बरोबर उलोवंक जाता. आनी भाव भयणीनो, तो जावन आसा पवित्र आत्म्या उदेशी. म्हणटच कितें जाता, जेन्ना आमी खरेपणी जेजूक आमचो सोमी दिवन सरवंडार मानता, आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी भाव भयणीनो, आमच्यान आतां देवाचें उतर शिकोवंक जाता, देवाची उतराची सजमणी आमकां मेळोवंक जाता, देवाचें उतर आमच्या काळजान पवित्र आत्मो रिगून दवरता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मागणें करता, हें जें उतर आमचे भितर आहा त्या उतरा वरवीं आतां आमी देवा कडेन उलोव मारता, देवा कडेन उलयता, देवा कडेन मागणें करता. आनी भाव भयणीनो, जें मागणें आमी देवाच्या उतरा प्रमाणें करता तें उतर देव आयकता, त्या उतराचो जबाब दिता आनी आतां आमचो संबंद देवाशी घट जायत वता. पूण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मागणें करता, आमी विचारुया आमी कशे भाशेन मागणें करता. आमी देवाक काणयो सांगता, वा जे आमी शिकल्या बडबड्यान मागणें करता आनी आमी सजमता, कित्याक देव आयकना. कित्याक भाव भयणीनो, आतां देवान ह्या नव्या काळार आमकां अशी रीत दाखयल्या की जेन्ना आमचे कडेन खरेपणी पवित्र आत्मो आसा, जे आमी जेजूक सोमी दिवन सरवंडार मानला, तेन्ना आतां आमच्यान देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरूंक जाता. तर आयज म्हणून आमी कितें करूंक जाय? आमी तें पवित्र पुस्तक उक्तें करूंक जाय. तें पवित्र पुस्तक आमी शिकोवंक जाय. फकत वाचलें जाल्यार जायना. आमी तें उतर वाचून, ती उतराची सजमणी घेवन, तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें उतर आमी पाळूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. ना तर भाव भयणीनो, आमी खूब बडबड्यान मागणें करतले
आनी भाव भयणीनो जें देवान जेजू वरवीं केलां तें आमी आमच्या जिवितांत घडोवन हाडपाक आमी फावो जावचे आमकां फावो जावचें ना आमकां खरेपणी ताजो फायदो मेळचो ना तर आयज भाव भयणीनो ज्या भाशेन ह्या आयच्या वोपारेन ती विधवा बायल पोट्टून त्या नितीदारा कडेन येवंक लागली आनी ताका म्हणूंक लागली म्हाका न्हीद दी आनी तो आतां तिका न्हीद दिवपाक तयार नासलो म्हणटच कितें घडटा भाव भयणीनो शेकी नितीदार थोकता आनी म्हणटा ही बायल म्हाका त्रासान उडयतली म्हाका म्हजो जीव खातली हांव तिका न्हीद दितां पूण देव अशें करिना भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजू बरोबर संबंद दवरता आमचो संबंद देवाशी गोड जायत वेता आमी त्या उतरा प्रमाणे देवा कडेन मागणें करता देव आमचे मागणें आयकता कित्याक तो मोगाळ तो काकुतकार तो दयाळ तर आयज भाव भयणीनो आमी इतलीं वर्सां देवाच्या उतरान आमी रिगून रावंक नासतना रावल्यात जाल्यार आनी आमी फकत बडबड्यान मागणें करता जाल्यार आयज आमकां कसलोच फायदो जावचो ना पूण आमी खरेपणी देवाचें उतर आयकत जाल्यार त्या उतरा प्रमाणे आमी चलत जाल्यार जीं उतरां जेजून सांगल्यान ताणें 8वी वडीन कितें म्हणटा तरी पूण म्हणटा मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत बावाड मेळटलो काय म्हणटच आयज भाव भयणीनो आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता तेन्ना खरेपणी तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरलां जाल्यार आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जियेता जाल्यार आमचे भितर भावार्थ आसतलो आनी भावार्था वरवीं आमकां सगळें देवाचें मेळटलें आनी जेजू पद्दत येतकूच तो आमचे भितर भावार्थ पळयतलो कित्याक भाव भयणीनो आमी फकत बडबड्यान मागणें करीत जाल्यार उतर आमच्या काळजान ना जाल्यार आमी भावार्थान केन्नाच चलची ना आमी धर्मान बुडटले हांव आमी सगळे रीत करतले हांव आमी सगळे जे दबाजो आहा तो बायलांक करतले हांव पूण उतर ना जाल्यार आमचो भावार्थ आसचो ना तर आयज जेजू आमकां सांगता मनशाचो पूत येतलो तेन्ना आमकां ताका संवसारांत भावार्थ दिसतलो काय तो पळयतलो काय आनी आमी आयज तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरून तें उतर पाडीत जाल्यार तो येतलो तेन्ना ताका आमचे भितर भावार्थ दिसती पडटलो आनी आमचें तारण जातलें आनी आमी एक दीस सासणाचें सूख भोगूंक पावतले हांव हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.